वास्कोची मुखेल अपडेट म्हणजे ज्यो आमी पयलीं सद्या उलयताले की वास्कोन केसो कमी जाल्या कोविडाच्यो, तशें आतां खंय तरी आमकां दिसून पडटा की अजुनूय वास्कोन केसो मेळपाक लागल्या. चिखले हॉस्पिटलांत जरी आमी नजर मारत थंय जायत्यो लायन्यो अजुनूय आसा आनी खंय तरी अजुनूय केसो चालूच आसा मेळपाच्यो, सारक्यो कमी जाल्ले ना. पूण एका वाटेन आमी जरी पळयता की हालींच एक डिसिजन घेतिल्लें आसा की चिखले हॉस्पिटल जावं एमपीटी हॉस्पिटल जावं जे पयलीं कोवीड हॉस्पिटल जाल्लीं ती सगळी डिनोटिफाय जाल्ली आसा आनी ताका लागून खंय तरी लोकांच्या मनान एक खंय तरी भंय कमी जाल्लो आसा. मार्केटान आमी पळयता की अजुनूय थोडी गर्दी भरता. आयतार बी आयज जसो आमी आयतार आसा थंय जरी पळयत जाल्यार मार्केटान अजुनूय थोडी गर्दी भरता आनी खंय तरी लोकांनी काळजी घेवपाची चड गरज आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी पळयलां की कुठ्ठाळी एक पुलीस स्टेशन, एक पुलीस आउटपोस्ट आशिल्लो आनी तो जायतीं वर्सां जाली एक रेंटेड प्रिमायसन आशिल्लो आनी त्या जाग्यार भरपूर पावस पडटा आनी थंय उदक भरून येता आनी खंय तरी त्या जाग्याचेर पुलीस स्टेशनार फ्लडींग जाता. जे पुलीस ऑफिसर आसा थंय तांकां भितर वचपाकूय त्रास जाता. जे पुलीस स्टेशनान वता जावं कोणें कंप्लेन दिवंक जाय तांकांय वचपाक त्रास जाता आनी हाका लागून लोकांनी एक मागणी केल्ली आनी अलिना सल्दानाक वचून तांच्यांनी सांगिल्लें की खंय तरी हें जे पुलीस स्टेशन आसा ताका एक नवें प्रिमायसन शिफ्ट करचें. हाजे पयलीं एक नवो कुठ्ठाळी मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो आसा आनी ते मार्केट कॉम्प्लेक्सान ऑलरेडी एक पुलीस स्टेशन आउटपोस्टा खातीर एक जागो तांच्यांनी रिजर्व दवरिल्लो, पूण अजुनूय ते आउटपोस्ट शिफ्ट जावं नाशिल्ले. जेन्ना आमी अलिना सल्दानाक मेळ्ळे तेन्ना तांच्यांनी आमकां क्लियर कट सांगलां की आयज खंय ते सरपंचा कडेन उलयताले कुठ्ठाळी पंचायतीचे नवे मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा ते क्लियर करतले, क्लीन करतले आनी खंय तरी एक 4-5 दिसां भितर एक मिटींग जावन डिसिजन घेवन हे जे कुठ्ठाळी आउटपोस्ट आसा ते नवे कॉम्प्लेक्सान भितर पावतले. तांच्यांनी हेंय सांगलां की सद्याक जे गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा जावं पोस्ट ऑफीस जावं पुलीस स्टेशन जावं आउटपोस्ट ही सगळी खंय डिपार्टमेंटां पयलीं थंय नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान वतलीं आनी ताजे मागीर खंय बाकीचो प्रोसेस चालू जातलो. तशेंच आमी पळयलां की आतां सद्याक जे वॅक्सिनेशनाचेर आमी इतलो भर दिता खंय तरी आतां जे ऑर्गनायजेशन जे आसा जशें GCA जावं एक गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन हे सगळे मुखार सरलेले आसा. आमी जेन्ना काल दामोदर कोसकर हे GSIचे प्रेजिडेंटाक उलयले तांच्यांनी सांगलें की खंय तरी इंडस्ट्रीज हॅव नाव कम फॉरवर्ड टू वॅक्सिनेट देअर वर्कर्स. म्हणजे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं हे खंय सगळे आतां आपले कामगारांक एक वॅक्सिन दिवपाक तांच्यांनी चालू केल्लें आसा. कालच्या एका दिसान खंय 550 लोकांक तांच्यांनी वॅक्सिन दिल्लीं आसा आनी कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेटान खंय तें बुधवारच्यान चालू जातलें. तांच्यांनी हेंय सांगलें की द इंडस्ट्रीज आपले स्वताचे जे वॅक्सिन आसा ते प्रोक्युअर करता. वयल्यान तांच्यांनी खंय 1200 डोस सुमार वॅक्सिनाचे गव्हर्मेंटाक स्पॉन्सर केल्ले आसा. एका वाटेन आमी पळयलें की काल GCA जे आसा गोवा क्रिकेट असोसिएशन आसा तांचे हांगा वेगळे वेगळे मोर्मुगांव तालुक्यान वेगळे वेगळे क्लब आसा. सो खंय तरी तांच्यांनी आपले तर्फेन एक 2 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे आसा ते हे मोर्मुगांव तालुक्याचे जे क्लबांक आसा तांकां तांच्यांनी भेट केल्ली आनी तांच्यांनी सांगलां की हे जे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आसा ते खंय तरी खंय ते डॉक्टर बबन परुलेकर हू इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ GCA तांच्या हॉस्पिटलान ते दवरतले आनी जे कोणाक ताची गरज पडटली दे हॅव टू टेक अ रेकमेंडेशन फ्रॉम दी क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट ऑर सेक्रेटरी आनी ते मागीर ते रेकमेंडेशन घेवन ते हॉस्पिटलान वचून ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर यूज करतले. तशेंच आमी पळयलां की जे मोविन गुदिनो आसा तांच्यांनी आयज एक प्लांटेशन ड्रायव्ह दवरिल्ले आनी जेन्ना आमी तांकां विचारलें तांच्यांनी सांगलें की हालींच एक सायक्लोन आयला आनी ते सायक्लोनान भितर वेगळीं वेगळीं झाडां जी आशिल्लीं तीं पडिल्लीं आनी जायते आतां आमकां पळोवन येता की ऑक्सिजन जे आमकां जे सेकंड वेवा खातीर लागिल्ले वी वर सफरींग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन. सो खंय तरी झाडां लावप हें एक इम्पॉर्टंट पावल आसा आनी ताका लागून तांच्यांनी खंय आयज एक प्लांटेशन ड्रायव्ह केलां. तांच्यांनी हेंय सांगलें की हालींच एक आमचे हेल्थ मिनिस्टरान सांगिल्लें की चिखले हॉस्पिटल वील नॉट बी प्रायवेटायज. सो खंय तरी तांच्यांनी सांगलें की दीस इज द विक्ट्री फॉर द मोर्मुगांव पीपल. म्हणजे जे लोकांक एक दिसतालें की खंय तरी हॉस्पिटल प्रायवेट जातलें तांच्यांनी आयज मोविन गुदिनान सांगलां की आयज स्पश्टीकरण जाल्लें आसा की हें हॉस्पिटल प्रायवेटायज जावचें ना. वयल्यान हातून जे आसा हाका चड फॅसिलिटी हाका आतां हाजे फुडें मेळटल्यो. तशेंच आमी काल पळयलां की जे मोर्मुगांवचे BJP मंडळाचे जे अध्यक्ष संजय सतरडेकर आसा तांचे धाकटे भाव काल एक हार्ट एटॅक जावन भायर पडले आनी ही वॉज अ व्हेरी यंग पर्सन. म्हणजे 39 year old साई प्रसाद सतरडेकर. ही वॉज अ व्हेरी वेल नोन बिझनेसमॅन, डावन टू अर्थ पर्सनॅलिटी आनी तो ही वॉज अ व्हेरी ही वॉज लायक अ यूथ आयकन. म्हणजे तांच्यांनी एक रॅली ड्रायव्हर म्हणून ते भरपूर फेमस आशिल्ले. ही हॅड पार्टिसिपेटेड इन मेनी कार रेसीस जावं ग्रेट एस्केप, डर्ट रेस हातून तांच्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले आनी काल तांचें मरण पावलें आनी तांचे मरणाक कालाचे तांचे फ्युनरलूय जालें. काल दनपारांचे फ्युनरलूय जालें आनी तांचे फ्युनरलाक जे आयिल्ले अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक, आदले मंत्री राजेंद्र आलेकर, NCPचे प्रेसिडेंट जुझे फिलिप डिसुजा, BJPचे स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट्टानावडे हे सगळे आयिल्ले. दीज आर द अपडेट्स फ्रॉम वास्को.